खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सोमारा गोंयांतल्या फुटबॉल प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर खासा डचांतल्यान आयिल्ल्या प्रशिक्षकांक येवकार दिलो। गोंयांतले फुटबॉल खेळगडे फकत गोंयांतूच न्हय जाल्यार पुराय संवसारभर फामाद जावन तांणी तांची कीर्त फाकोवंक जाय। देखून तशा प्रशिक्षकांची गरज आसा आनी तांकां लागूनच गोंयांत आशिल्ल्या प्रशिक्षकांक बऱ्यांत बरे प्रशिक्षक कशे करप हे खातीर सरकार पावलां उबारतात अशें मंत्री गोविंद गावडेन ह्या वेळार सांगले। गोंया भितर आमी ऑलरेडी फुटबॉल हो राज्य स्टेट म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा। त्या दृष्टिकोनांतल्यान गोंय फुटबॉला भितर मुखार वचचे एखाद्या कोचिसाच्या माध्यमांतल्यान किंवा ट्रेनिंगाच्या माध्यमांतल्यान कितें जर आमच्या कोचिसां भितर आजचो लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी वापरून आमी ट्रेनिंग दिवपाक शकता काय ना दिवपाक शकता असो तरेचो एक प्रश्नचिन्ह आमच्या मुखार आयिल्लो आशिल्लो। आणि नंतर आमचे टच त्या सगळ्याच आमकां एक संपर्क केलो आणि तांचे एम्बसी आमचे गोवा गव्हर्नमेंट हेच्या जोड पालवान आमी हो कॅम्प आज घडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। हो 5 दीस आसतलो, सकाळी ते 7 वरां सुकान हो सुरू आसतलो। उद्देश एकूच आसा की आमचे गोंयचे जे फुटबॉलर्स जे आसात, आमची GFDC सेंटर आसा, त्याचप्रमाणे आमचे RCC सेंटर्स आसात। या RCC सेंटर्स आणि GFDC सेंटरांतल्यान एज ग्रुपा भितर आमी ट्रेन करतात। हे जे कोचिस जे आज आमी 32 आमी वर्ल्ड कोचिसाच्या प्रोग्रामांतल्यान आमी ट्रेन करतले, हेच कोचिस जे आमच्या बाकीचे सगळे सेंटर आणि कोचिस म्हणून काम करतात हे तांकांय ट्रेनिंग दितले आणि हो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आसा तो सगळ्या पावंड्याचेर सुद्धा व्हरपाक आमचो प्रयत्न आसतलो। बरेचशे काही गोष्टी हा उलयत असताना सगळ्यांक सांगतालो की भुरग्यांची मानसिकता कितें जाल्ली आसा। खंय तरी एक भुरगो आपण फुटबॉल खेळपाक वता मैदानाचेर, तो फुटबॉल खेळटा, परंतु ताजे भितर आशिल्ली टेक्निकलिटी, द स्किल्स, ताजे भितर ती मम लँग्वेज, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आणि अत्यंत महत्वाचे म्हणजे फिजिकल फिटनेस, त्याचबरोबर त्यांना लागणारी जी थिअरी जी आसा त्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपा खातीर जे एक्सपिरियन्स म्हणजे आमचे कोचिस जे आसात त्यांच्या बरोबर ट्रेनिंग घेवपाचे आमी आज प्रयत्न केल्लो आसा।